गीत घेऊया पेज नंबर 129 I-22. Papiatu renir bagya tu babna sarchi sasna cha sasna papya em konan paushi donani kreskai papya hangat stavarshi बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हो म्हजो पूत हांवें विंचून काडलोलो ताचें आयकात. देवाचो ताळो जेजू आपलो पूत म्हूण परगट्टा. ताणें विंचून काडलेलो सेवक म्हणजे मेसियास. हें सोत शीस समजूंक आनी सोतमानूंक पावंक नासलें. जरूय पेद्रून जेजू विशीं गवायकी दिल्ली पूण तो आनी शीस ताका सारकें वळखूंक पावंक नात. ताचें आयकात. देव आपल्या पुताचें आयकूंक आमकां आपयता. दुसऱ्या उतरांनी जेजू एक गुरू आनी ताचें आमी आयकूंक जाय अशें देव परगट्टा. तो सांगता तें आमी आयकून आनी जिवीत जोडूंक आमी बासायल्या देसांत सर्गीच्या राज्यांक पावंक देवाक जाय. तर आयज जेजू सांगता तें आयकून आनी पाळूंक सांबाळूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आयज मिसाच्या खेरीत इंतेसा पासत मागुया. बरी सर्वीस मेळूंक आमचो भाव जस्टीन कास्तेलिनो एमीस भेटयता. तशेंच बरी भलायकी मेळपाक आमचो भाव जोकीम आनी भयण अलिजा एमीस भेटयता. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुदांत सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुजे पवित्र सोबेक सदांकाल तुजे काकलुतीन सांबाळ. मनीस इतलो असोक की तुजे विणे तो पडटा. देखून तूंच आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारणाचे वाटेन चलूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोदामाच्या राजकारबारांनी सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो, देवाचे समृद्धीक कान दियात. दुवात तुमकां नितोळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखा वेले तुमचे खोटेपण
पयस काडात आनीक वायट करूं नाकात बरें करूंक शिकात न्यायनीत राखूंक वावरात कश्टतोल्यांक आदार दियात अनाथ भुरग्यांक राखात विधवांक सांबाळात येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर जोरी तुमची पातकां तांबडी लाल तरी बर्फा वरी दोवी फूल जातोलीं तीं जोरी तीं तांबडें भिरोण कशीं तरी कापसा वरी जातोलीं दोवी हांव सांगतां तें आयकुची तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात पूण वायटूच करून रावशात तर तोर्सा तुमकां गिरास्तली सर्वेस्पोर आपले तोंडी हें सांगता देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार आमचो जबाब जातलो प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो सोगली म्हणुया प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळो ना तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना तुजे हिणांतले बोकडे बी म्हाका नाकात सोबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या होटांचेर कित्याक तूं तर म्हजे सुमतीची कोरताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय सोबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो असली तुजीं कर्तुबां हांव ओगो रावचो तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय जो कोण दिनवासनेचो येवन भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो सोबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो घराक सोगलीं उबी रावया तुमची सोगली पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पोर आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मोन घोडात सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें मोइसेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिसे बसल्यात म्हणटोच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात पूण तांच्या कर्तुबा पोरमोणे तुमी चलूं नाकात कित्याक ते येरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात जोड आनी तोळू नजो तसली ओजी ते बांदतात आनी येरांच्या भुजांचेर घालतात पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशे ना मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कोरण्यो कोत्तात देखून मंत्रा पोत्रांची पोदोरां रूंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात जेवणाक पयल्यो स्वातो देवस्थानांनी पयले वयले जागे तिंट्यार आपणाक लोकांक सालाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आस रूच पूण तुमकां येरांनी गुरू म्हणून पाचारूं म्हूण तुमी आशेव नाकात कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयण संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हूण म्हणूं नाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता मातेवाच्या 23वे ओवेस्वरांत जे परी जेजू फारिजेवा आड उलयतात तसो
आनी खंयच उलयना. फारिसेवांचो गुन्यांव कितें आसलो? धर्माचे आनी जुदेवांचे समृद्धीचे सगळे कायदे ते पाळटाले, पूण तांचे व्हड वायट म्हणटा ते हे कायदे कोण मोडटात जाल्यार तांकां सोदूंक भावताले. तांकां नीट मार्गार हाडूंक न्हय, बगर तांचेर फॉर्मोन मारूंक. तांकां आदार दिवंक न्हय, पूण आपूण तांचे वून अदीक बरें म्हूण दाखोवंक. ते शिकयताले तें सारकें आसलें, पूण तांची वागणूक देवाक मानवता तसली नासली. आयच्या पयल्या वाचपान सदोम आनी गोमोराच्या लोकां लागीं उलोवन इजायस प्रवादी सांगता, कोश्टवतल्यांच्या, अनाथांच्या आनी विधवांच्या आदाराक पावून आमच्यान देवाक मानवतली मनशां जावं येता. हाका लागून सारकें आसा तें शिकोया आनी देवाक जाय म्हूण आनी न्हय मनशांक दाखोवंक बरें करूंक वावरूंक आयज दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया. सर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणबाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 33 C13. शेतांतली सगळी कणसां आनी बियो, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां, मुकुटतो वावराचो, संतोष तो कश्टाचो, उरुमेंत आमच्या जेवणाचो. मुकुटतो वावराचो, संतोष तो कश्टाचो, उरुमेंत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना, दाना सांबाळ, कोडू तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावूं एक दीस तुजे मुखार. तोरी बापा दाना, दाना सांबाळ, कोडू तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावूं एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर. संवसारी खोटेपणांतली आमकां धुवन काड आनी हे पास्क परबेच्या समयार सर्गींची देणी घेवंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आमचे कुडीक आमी दोंडवून दितना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस पोरतू स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी आनी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटोवया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पावना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धरून दुता आनी सोर काळये तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवंशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासतांच्या सासतांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 71 D42. तुझेच पाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोवल्या. बुकेन आमी मरतो जेजू, जेजू आमच्या उड्या. जिविताच्या उड्या मार्गार जेजू आमचे विसवासा. अरोणांतल्या सगळ्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. तुझेच फाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोवल्या. बुकेन आमी मरतो जेजू, जेजू आमच्या उण्या. तुझेच फाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोवल्या. बुकेन आमी मरतो जेजू, जेजू आमच्या उण्या.
प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, तुज्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय, ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भोक्तीचें जिवीत जायशें कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसात. फादर जूड खरास्कोक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे मीस भेटयलां आमचे पासत आनी प्रवचन केलेलें आसा. त्याच प्रमाणे कॉयर हांगसर आमकां मदत करतात ती आल्ताराक सगळी मांडावळ आल्ताराची मांडावळ करच्याक. आमचे मिडिया पासत फादर लिंडसे आनी ताचे सांगाता मॅथ्यू हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक व्हडा भोक्तीन तुमी हांगसर आसलेलीं आनी आख्ख्या संवसाराक हांगसर मिसान आमच्या वांटो घेतात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमचे पासत मागता, तुमी आमचे पासत मागात आनी ह्या आमच्या बजलिके पासत आमी मागया. कित्याक आमचो सायब हांगसर आसा पूण ह्या आमच्या बजलिकेक खूब वार आसा. तर आमी तो मनान दवरया, मागण्यांत दवरया. ह्या दिसांनी कुरपेची नोयनां स्टार्ट जातलीं. मार्चाचे 4 तीर्थान 12 पर्यंत एमएचे गायडन्साक लागून खूब म्हण हितून सगळें बरें सारकें सुटावें जावंक ना. पूण मिसां हे भाशेन आसतलीं. सकाळीं 6, 7, 8 आनी सांगे 4:30. पयले मीस म्हण हितून 6 इंग्लीश भाशेन आसतले. सोनवारा दीस 6 तारीख दर म्हयन्याचे 6 तारखेर आमी सायबाच्या कोपेलान मीस घेता 10 वरांचेर. तर सोनवारा दीस मिसां हे भाशेन 6, 7, 8, 10 आनी 4:30. आयतारा दीस मिसां हे भाशेन 6, 7, 8, 9, 15, 10, 15 आनी 4:30 मीस आसतले. 2 मिसां इंग्लीश भाशेन 6 आनी 10, 15. निमाणे दिसा 12 मिसांची मांडावळ येपोरी 6, 7, 8 आनी 4:30. 9:30 मीस ना. व्हडले मीस आमी घेताले हांव. ताका खूब लोक हजारीन जाता. हाका लागून आमी घेवंक ना म्हणून पिराची त्याची मिरवणूक आसची ना म्हणून पेज आसची ना. त्या दिसा सगळीं मिसां व्हडलीं मिसां कशीं आमी घेतल्या. आतां खूब लोक आमकां म्हणटा इतलीं वर्सां कितल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितान बागयोन फ्रांसीस शेवेरच्या विनोतीन घडलेल्यो आसा. ह्यो सगल्यो आमी गोळा करता. तुमी वॉट्सॅपाचेर आमकां ऑडियो रेकॉर्डिंग धाडूंक जाता. ह्या नंबराचेर 9075212942 ओ दुसऱ्या नंबराचेर 9623639257. ह्या दोनांचेरूय तुमच्यान वॉट्सॅप मेसेज, ऑडियो वॉट्सॅप मेसेज ओ तुमकां रेकॉर्डिंग करूंक जाय जाल्यार ते भाशेन चड लांब न्हय धाकटेंच करूंक जाय. म्हणजे तुमचो अणभव तुमच्यान सांगूंक जाता कशे भाशेन सायबान तुमच्या जिवितान म्हण हितून मध्यस्थी केलेली आसा. नाजाल्यार तुमच्यान हांगसर येवन आमचे कडेन रेकॉर्डिंग करूंक जाता. तर आमच्या यूट्यूबाचेर तुमच्यान खूब वस्तू पळोवंक जाय. न्हयच आमची मिसां दर दिसा आख्या ह्या कोरेजमाच्या काळार 5 आमची पवित्र भोजण जाता. ती तुमच्यान यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता. हांगसर म्हण हितून चड बेगीन जाता ताका लागून भाग घेवंक तुमकां आमी उकतें करूंक ना इगोर्ज चड बेगीन जाता म्हणून. 6 म्हण हितून जाता. तर आनिकूय वस्तू आसात. मंगळार आनी शुक्रार ह्या दोनूय दिसांचेर 8 मीस जाले म्हणटच मंगळारा दीस खुर्साची वाट इंग्लीश भाशेन आनी शुक्रारा दीस 8 मीस जाले म्हणटच आमचे भाशेन कोंकणीन खुर्साची वाट जाता. त्या यूट्यूबाचेर तुमच्यान सादो त्योस आनी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो त्योस पळोवंक जाता. त्या भायर सांतांचें जिवीत पवित्र पुस्तकाचे म्हणजे दर दिसाचे पळय शुभ वर्तमान आसा ताचेर नियाळ हे भाशेन खूब वस्तू आमी थंयसर आतां
करूंक लागलेल्यो आसा तुमच्यान त्यो पळोवंक जाता. तर आतां आमी सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया, पेज नंबर 94, F19. आयल्या सोम्या बघ्यान तान्यान पुनाता संतोष बरीन बेता जिविताचो